नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया शेवया आनी साबुदाण्याची खीर। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या, तातूंत 1 चमचो तूप घालता, 1 कप शेवयो घालता। शेवये तुपान तळसून घेवपाक जाय। शेवयो भाजून जाल्यो, तातूंत हांव उदक घालता, थोडेशें मीठ घालता, अर्द वाटी गोड घालता। वो हांवें नाल्लाचो रोस काडून घेतला, 1.5 कप नाल्लाचो रोस घालता। आता हाका बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। काजू आनी किसमीस घालता। केशर हांवें दुदान भिजत घातला। हाका खतखतो येवपाक लागलो। हे हांवें 1/2 कप साबुदाणे उदकान भिजत घालून दवरलेले। 2 वरां उदकान भिजत घालून दवरपाक जाय। साबुदाणे घालून दवळून घेवया। आता हे साबुदाणे शिजपर्यंत आमकां शिजोवन घेवपाक जाय। खीर बरी खतखतपाक लागल्या, तातूंतले साबुदाणे शिजले। तातूंत हांव घालता अर्द चमचो वेलचीची पावडर। वेलचीची पावडर घालून मिक्स करून घेवया, धवळून घेवया। आणि पळयात, खीर बरी जाल्या, एकदम मस्त। शेवया आणि साबुदाणे घालून खीर केल्या खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।